पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। 2017 जरा हटकेच्या सीजन 1 सुरवात जाली। वचत थंय तोंडभर केल्ली तुमी तोखणाय, तशेंच तुमचो भरभरून मोग, तुमचे वेळोवेळी केल्ले प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन हाका लागून आज जरा हटके सीजन 2 चो 100वा एपिसोड। तुमच्या बरोबर हो प्रवास इतलो सुंदर जालो की खरेंच कळेच ना की हो 100वा एपिसोड केन्ना जालो। मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां, कित्याक तुमी वेळोवेळी हो कार्यक्रम पळयला, प्रोत्साहन दिला, ताका लागूनच हे कार्यक्रमाचे यश तुमच्या खातीरूच आसा। चडांचें देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सरांक, जे खास करून आमचे टायटल स्पॉन्सर पंचामृता रायस जो आज घराघरान पाविल्लो आसा, तशेंच को स्पॉन्सर गोवा एक्वा वर्ल्ड जो गोंयचो सगळ्यांक व्हडलो वॉटरपार्क आसा, पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे सगळ्यांक बरें आनी फामाद रेस्टॉरंट जे आमच्या पयल्या एपिसोडा पासून ते आतां पर्यंत आमच्या बरोबर आसा। मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव, ज्यांच्यांनी प्रत्येक एपिसोडान आमच्या बायलां खातीर बऱ्यांतली बरी साडी दिल्या। कृपा हेअर टॉनिक, जे तुमची केसांची काळजी घेता आणि तुमकां बरे बरे गिफ्टूय दिता। शांतादुर्गा मार्केटिंग पुणेचो एक डिस्ट्रीब्युटर जे वेगवेगळे किचन हाऊसहोल्ड प्रोडक्ट्स तुमच्या पर्यंत पावयता। खरेंच तांकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं। हो कार्यक्रम जावपाक आमची व्हडली टीम आसता जो हो कार्यक्रम तुमच्या मुखार हाडटा। प्रुडंट मिडियाची सगळी टीम, आमची जरा हटकेची टीम, खास करून आमचे कॅमेरा पर्सन, आमचो प्रोड्युसर, आमचो ड्रायव्हर, आमचे सगळे व्हिडिओ एडिटर्स, तांकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। हो कार्यक्रम पुरेपूरपणान एक बरो पॉलिश कार्यक्रम करून तुमच्या मुखार ते हाडटा, हाचे श्रेय सगळे तांकां वता। हांव आशा करता की आमची फुडली वाटचाल इतलीच सुंदर जातली आणि तुमी आमच्या बरोबर अशीच आसतली। आजचो भाग खेळपाक आमी आयला सनग्रेस गार्डन बेतोडा हांगासर। आजचो भाग कितले मजेशीर जाता तो तुमकां थोड्याच वेळान कळटलो। खेळुया आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। हांव अनुराधा नायक। आयज आमच्या जरा हटके प्रोग्रामाचो 100वा वाडदिवस। जरा हटकेची टीम आणि आमची सारिका मॅडम हांगा हजर आसा। दीप प्रज्वलित करूया। नमस्कार। आज आम्ही हांगा जमल्या की जी सारिका मॅडम यांची जरा हटके हेजो 100th एपिसोड हांव तांकां पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता, प्रुडंट मिडिया आनी सारिका मॅडमाक। तशेंच हांगा हजर आसा आमची कॉन्सिलर ज्योती नायक, तशेंच सारिका मॅडम, तशेंच अनुराधा नायक, पॅनोरमाचे रतीश नायक आनी पंचामृत हेजे संजीव नायक। हांगा सगळे जरेश्वर महिला मंडळ आनी ओम साई महिला मंडळ, ती सदर 30 पोंडा गोवा यांची सगळी महिला भगिनी आनी हांगा भुरगीं आसा आनी प्रुडंट मिडियाची टीम। हांव पयली प्रथम शुभेच्छा दिता सारिका मॅडम की हांवें पळयता की हांव टीव्हीचेर पळयता की हांवें खूब प्रोग्राम तेंचे पळयला की टीव्हीचेर सगळे गोंयान सगळ्या गांवांनी बी तेंचे प्रोग्राम ते चालू आसताले ना। प्रुडंट मिडियार तेंचे पळयताले। थोडी हाऊसवायफ आसता, थोडी जॉबाक वता, थोडी एंटरप्रिनर, तेन्ना ते सांजचो वेळ तांकां जो फ्री मेळटा तेन्ना अशेंच जे तिणी कार्यक्रम सुरू केलो त्या निमित्तान सगळी बायलां एक जाली आनी एक जावन सगळे हांगा कार्यक्रम गेम्स खेळपाक लागली। म्हणजे ते एक करमणूक तेंची एक बरो टायम मेळ्ळो तांकां सांजचे। तांकां प्रुडंट मिडियान तांकां एक संदी दिली की त्या गांवांनी वेगळे वेगळे कार्यक्रम करपाक। आनी आतां हांव चड वेळ ना घेता की तुमी आतां तुमचे गेम्स सुरू जावपा आसा। तुमकां शुभेच्छा दिता, बेस्ट विशीस दिता, इतलें सांगता आनी म्हाजे दोन सोंपयता। धन्यवाद, थँक्यू। पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागाक आमी सुरवात करता। आजचो आमचो 100वा एपिसोड आणि खरेंच बरें दिसता जेन्ना आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी वता आणि त्या वाठारांनी आमी बायलां मदीं खूबशी उमेद आमी पसरयतात आणि तीच उमेद घेवन आज आमी हांगासर आसा आमचो 100th एपिसोड खेळपाक।
परत एक फावटी तुमकां येवकार आणि आमच्या पहिल्या रावंडाक आमी सुरवात करतलीच, पण वतच ते वाठारान आमकां खुबशे टॅलंट्स मेळटा आणि हांव जाणा की हांगासरूय भरपूर टॅलंटेड बायलां आसा की ना? हां, हाऊसवायफ कितली? सगळे हाऊसवायफ. ओके. आणि हॉबीज विचारपाक वचना, कित्याक हॉबीज विचारल्या केन्ना कितें सांगतात? रांदपाक आवडटा, गार्डनिंग. ओके. आणि क्लिनिंग. ओके. आणि सिंगींग कोण ते सिंगींग? ओके, यो फुडें. सिंगींग म्हणलें काय ना आमी सुरवात करुया. ओके, पयलीं हाजे पासून सुरवात करुया. 2 लायनी तुजे कडल्यान. साथ गेलो आयकूंक आयलो करचें कितें कळना, सगळे दिकांनी सोदलो तुका तूं सोदून लेगीत मेळना, तूं सोदून लेगीत मेळना. ओके, नायस. नेक्स्ट. आनी कोण? ए शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए. वाव, नायस. आणि जाले 2च? ससा तो कसा नि कापूस जसा त्याने कासवाची पैज लावली, वेगे वेगे धावू डोंगरावर जाऊ रे शर्यत रे आपुली. वाव. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. कसलो गे? ओके, सो बरी सुंदरशी सॉंग्स म्हणून आमकां हांगासर एंटरटेन केला, ताका लागून तांकां मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट वाउचर्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, सो हे आशिल्ले आमचे सिंगींग टॅलंट्स आणि फुडें आमी खुबशे टॅलंट्स हांगा पळयतली. पण ताज्या पयलीं आमचो पयल्या रावंडाक आमी सुरवात करता, जो आसता आमचो फुगट्यांचो रावंड. आणि स्पर्धक जेंचे आमी चिट्स काडून नांवां काडला ती मुखार येयात आणि मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर. पयलो प्रश्न, दादले चडसो खंयच्या कलरचो शर्ट घालतात? वायट. व्हाईट. लाइट ब्लू. लायट ब्लू. ओके. आणि कोणाकडे आन्सर आसा कितें? क्रीम कलर. क्रीम. येल्लो. ओके. लाइट पिंक. लायट पिंक. ओके. आता आन्सर्स पळोवया हांगासर. वायट. व्हाईट. व्हाईट. ब्लू. ओके, सो 3 व्हाईट 1 ब्लू आणि हांगासर व्हाईट आन्सर दिला. मोठ्यान ताळयो जावन ताच्या खातीर सारको आन्सर. फुडलो प्रश्न, बाजारान तुमी चडशे खंयचे नुस्तें घेताना लोकांक पळयतात? ओके, क्लॅप हिणें केला पयलीं. एका पयलीं चान्स दिवया. सुंगटां. सुंगटां. ओके. आणि कोणाकडे आन्सर आसा कसलो? एकूच आन्सर? इसवण. इसवण. बांगडे. बांगडे आसा कसले आन्सर? सांग मगे. माणक्यो. माणक्यो. हिका आवडटा दिसता. जाले? ओके. तुमचे आन्सर्स? सुंगटां. बांगडे. 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 ओके, सो मॅक्सिमम बांगडे आणि बांगडे उत्तर दिला हांगासर. मोठ्यान ताळयो जाली तुजे खातीर. ओके, आता सारकें उत्तर दिला दुसऱ्या शर्मिलार आणि ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, फुडलो प्रश्न, हळदी कुंकाक चडशी बायलां कितें वाडटात? क्लॅप करा कोणाक येता आन्सर ते. हांगा पयलीं क्लॅप केला. साखर. 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 कितें सांगलें न्ही दुसरें? गोड. गोड. तिळगूळ वाडटात गे. वायन कसले वाडटात? विम लिक्विड. साबण. ओके, आता हांगा आन्सर्स पळोवया कितें ते. साखर. साखर. गोड. साबण. ओके, सो 2 सोप. सोप कोणे सांगिल्ले ते? ओके, रायट आन्सर. ओके, सो 2 प्रश्नाची उत्तरां दिला शर्मिला हाणें आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट फोंडेचे फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. रिक्वेस्ट करता रतीश नायक, पॅनोरमा रेस्टॉरंटचे ओनर, हांच्यानी हे तुजे. फुडलो प्रश्न, टुराक वचचे जाल्यार गोंयची लोकां चडशी इंडियेन खंय वता टुराक? शिर्डी. शिर्डी. कोल्हापूर. बाळूमामा. उज्जैन. पंढरपूर. ओके, आता हांगा आन्सर पळोवया. हां, तिरुपती. कुलू मनाली. शिर्डी. दिल्ली. काश्मीर. ओके, सो शिर्डी कोणे म्हणिल्ले ते?
ओके तुका वचून प्रायज हो. ओके सो वंदना नाईक हांचे उत्तर सारकें जालां. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. शेवटचो प्रश्न. खंयच्या बँकीन चडशे लोक अकाउंट ओपन करता? खंयची बँक पॉप्युलर? SBI. बँक ऑफ इंडिया. एक्सिस राव. बँक ऑफ बरोडा. हांगा पळय हेंच्यांनी खंय बरोडा घातला तो. SBI. ओके सो म्हाका फूल वोट्स SBI वता आनी आन्सर कोण दिलो SBI? ओके सो मोठ्यान ताळ्यो दोनी ताच्या खातीर. शेवटचे उत्तर सारकें दिला सिद्धी हाणें आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. फुडलो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आनी विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. आमचे पार्टिसिपंट रेडी आसा हो रावंड खेळपाक आनी प्रॅक्टीस करून आयल्यात की ना? हा आतां म्हणल्यार तो अजून सुरू जावंक ना. मंगला तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कशी आसा? बरी आसा मगे. रोखडेच हय कित्याक म्हणले? ओके सुलक्षा तुजो टायम सुरू जाता आतां. च्या पिले मगो? हां ओके विश्वजा तुजो टायम सुरू जाता आतां. विश्वजा कितें करता? जॉब करता. कितली वर्सां जाली? आता स्टार्ट जाला. हालींच? हय. ओके सृष्टी तुजो टायम सुरू जाता आतां. सृष्टी अभ्यास करता? खंय गो? आमगे थंय करता. तुमचे थंय करता? ओके ज्योती तुजो टायम सुरू जाता आतां. ज्योती साडी न्हेसूंक ना? आवडना? चुडीदार घातला. आवडना न्हेसपाक? केन्नाय न्हेसता. शिल्पा दयानंद जालमे. ओके शिल्पा तुजो टायम सुरू जाता आतां. शिल्पा कशें आसा? बरें. टेन्शन येता न्ही अशें खूब बायलांक पयलें की? केन्नाय येता. केन्ना म्हणजे हरशीं येना? चुकून येता. आनी नाटकांनी बी काम करता? कोरोना. राजवी तुजो टायम सुरू जाता आतां. राजवी सारकें एक्टीव न्ही तूं? एक्टीव. डान्स करपाक येतलें मगो मागीर? येतले. डान्स करता? आवड आसा करपाची डान्स? खूब. स्कुलांतल्यान करता? आनी आतांय करता लग्न जातकच? लग्नाक कितली वर्सां जाली? 12 वर्सां. हांगाच रावता लागींच? आनी तूं गाडी घेवन येयला दिसता मग आतां? गोवा बरोबर. गोवा येयला बरोबर? आयला. आनी तूं चलयना गाडी बी? ना. बरें खेळटाले. अनुराधा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. अनुराधा सारकी एक्टीव आसा. खुबशे कार्यक्रम ऑर्गनायज करता. आमकांय तुवें ताफयला न्ही? तुमकां हांवें आपयला. आनी सगळीं तुजी वळखीची हांगासरली बायलां? चडशी सगळीं वयता. आनी कितें करता? कसले प्रोग्राम्स करता तांच्या खातीर? आमी अशें करता खुबशे करता. ओके दर्शिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. दर्शिता साडी कित्याक न्हेसूंक ना गो? आवडना? ड्रेस घातला. साडी न्हेसपाक आवडना? ड्रेस आवडटा. आनी शॉपिंगेक वतना कितें घालून वता? ड्रेसूच? दोनूय घालता. दोनूय घालता बरोबरूच? आनी गाडी घालता साडी घालता. आनी गाडी घेवन भोंवता? व्हरता म्हाका. आनी बरोबर आज कोण येयला? फ्रेंड आयला तुजे? ते फ्रेंड आयला. आनी ते तुका बायकाचेर घेवन आयला कितें? म्हाजी चली पावून गेले आमकां. ते पावून गेला. आनी ते कित्याक येवंक ना तर? तेका टायम ना? ते प्रोग्रामाक गेला. आनी तूं बिजी आसता सारकें? आसता. उलोवपाक खूब आवडटा? आवडटा. खूब प्रोग्रामांनी भाग घेता? घेता. आनी सगळीं वळखीची आसा हांगासर? आसा. आनी सारकें एक्टीव तूं?
चा बी घेवन आयला मुगो आयला आमकां कितें हाडला हाडला मग कितें तरी आतां हाडटलें वचून हाडटा ओके तुजो टायम जालो मोठ्यान धाडून जोनी ताचे खातीर कभी ना ह्या राउंडचे विनर आता दर्शिता आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा तांच्यांनी हो रायस तांकां दिवचो. आमच्या आयच्या भागातल्या फुडल्या राउंडाक म्हणजेच डान्स राउंडाक आमी सुरवात करता आनी एक्सायटमेंट तुमी पळोवंक शकता की आमची पार्टिसिपंट पयलींच हांगा रेडी आसा बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार हाडपाक. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले एमोड ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. सो स्पेशली हो प्रायज तुमच्या खातीर आयला कुडचेरम साकून. सो पळोवया की आज हो प्रायज कोणाक मेळटा तो आनी आय एम शुअर की सुपर्ब आनी हटके परफॉर्मन्स तांकां पळोवपाक मेळटलो. ऑल द बेस्ट. ओके सो डान्स राउंडचो सेकंड प्रायज वता मनिला शिरोडकर हांकां. रिक्वेस्ट करता रतीश नायक हांच्यांनी तांकां हो स्पेशल प्रायज दिवचो जो तेंच्यांनी स्पॉन्सर केला. संध्या नायक हांकां मेळटा एक स्पेशल प्रायज. रिक्वेस्ट करता रतीश नायक हांच्यांनी दिवचो हो प्रायज. डान्स राउंडचे विनर आता निकिता रोहन नायक आणि रिक्वेस्ट करता श्रिया पाटील जे एमोर ह्या ब्रँडचे ओनर आसा आणि स्पेशली कुडचेरम साकून ते हांगासर आयिल्ले आसा. रिक्वेस्ट करता की तांणी हो प्रायज दिवचो ताका. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम.
Honda Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमचो फुडलो राउंड. पण हे राउंड खेळच्या पयलीं एक स्पेशल प्रायज आसा फॉर लॉंग अँड हेल्दी हेअर. जेंचे केस लांब आसा हेल्दी आसा तांकां हो प्रायज वतलो. आनी हो प्रायज स्पॉन्सर केला आमकां कृपा हेअर टॉनिक, जो एक आयुर्वेदीक ऑयल आसा आनी खरेंच तुमच्या केसांक खातीर, केसांच्या आरोग्या खातीर खूब बरी ऑयल आसा. सो तांकां दिसता की तुमचे केस जर बरे हेल्दी आसा जाल्यार मुखार येवचे. ओके, सो लॉंग अँड हेल्दी हेअरचो प्रायज वता अनुराधा हांकां आनी रिक्वेस्ट करता तुलसीदास च्यारी हांच्यांनी कृपा हेअर टॉनिकच्या वतीन हो प्रायज तांकां दिवचो. आनी तुलसीदास च्यारी आमचे कॅमेरामॅन जे सदांच तुमकां बरे बरे व्हिडिओज काडटात आमचे प्रोग्रामाचे आनी तुमच्या पर्यंत पावयता. मोठ्यान ताळयो जनी. कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान तुमकां आनी एक प्रायज आसा. जी बेस्ट एडवर्टायज करतली त्या ऑयलाची हांगासर येवन 2 लायनी सांगपाक जाय, पण एडवर्टिजमेंट फॉर्मान कृपा हेअर टॉनिकची. आनी बेस्ट जी ॲड करतली तांकां हो प्रायज वतलो. हांव निकिता. म्हाका बेबी जाल्लेल्याक म्हाजें हेअर ग्रोथ भरपूर स्लो आशिल्लें, भरपूर हेअर फॉल जातालें. हांवें जे मेरेच्यान हें तेल यूज केलें कृपा हेअर टोन टॉनिक. खूब फरक पडलो, केसान ग्रोथ जाली, हेअर फॉल कमी जालें. थँक्यू कृपा हेअर टोन. सामको बेजार आयलो. कितली वखदां केली, कितले डॉक्टर केले, तरी पूण हेअरफॉल जाताले. आनी जेन्नाच्यान हे जे कृपा हेअर टॉनिक जे मेळ्ळें तेन्नाच्यान म्हाका इतले फरक पडला. म्हाजे केस लांब जातात, म्हजे केस वचपाचे थांबले. आनी तशें म्हजें जालें तें जालें, पूण हांवें शेजाऱ्याक दिलें, मायक दिलें, सगळीं खूश. मायचे केस धवे जाताले, तेवूय काळे जाले. मज्जा येता. खरेंच तुमी वापरून पळयात कृपा हेअर टॉनिक. ओके, सो बेस्ट एडवर्टिजमेंटचो प्रायज वता मनीला शिरोडकर हांकां. आनी रिक्वेस्ट करता कुलदीप आसगांवकर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आनी कुलदीप आमचे ह्या शोचे प्रोड्युसर आसा आनी सगळे ते मॅनेज करतात हो प्रोग्राम. ओके, सो सगळ्यांक कृपा हेअर टॉनिकचो प्रायजूय मेळ्ळा. आतां खेळुया आमचो फुडलो राउंड, जो आसा पंचामृता स्पेशल राउंड. पंचामृता स्पेशल राउंडाक आमी सुरवात करता आनी पार्टिसिपंट तयार आसा. तांकां आमी दिला रिंग, मुखार दवरला बॉटल्स आनी ताच्या समोर आसा प्रोडक्ट. जे रिंग जे बॉटलीन पडटलो ताच्या मुखार आशिल्लो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. 40 बाटली एकदाची. चुकला ते. अरे अरे ए बेस्ट खेळा. ओके, सो स्पेशल पंचामृता स्पेशल राउंडचो विनर आता रुद्रान. ताका मेळटा चिली पावडर. जरा हटकेच्या आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता, जो आसता आमचो चक दे राउंड. आनी तुमी पळोवं शकता की हांगासर आमी पेपर कप्स दवरला, प्लास्टीक कप्स दवरला. पार्टिसिपंटांक दिला एक एक बलून. तांकां करपाक जाय इतलेंच की तो बलून ब्लो करपाक जाय ते कपान आनी समोर आशिल्ल्या टेबलाचेर हाडून दवरपाक जाय. परत दुसरो कप घेवन येवपाक जाय आनी त्याच समोर आशिल्ल्या कपान घालपाक जाय. अशें करीत करीत मॅक्सिमम कप जी पायलाप करता समोर ती जातली हे राउंडची विनर. आनी विनराक मेळटली ही अंजली कढई, जी स्पॉन्सर केल्ली आसा आमकां शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडे हांच्यांनी, जे डिस्ट्रिब्युटर आसा खुबश्या किचनवेअर खातीर. सो आमी पळोवया की आज हो स्पेशल प्रायज कोणाक मेळटा तो. ऑल द बेस्ट तुमकां सगळ्यांक.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो मोठ्यान ताळो जावनी विनरा खातीर. चकदे राऊंडचे विनर आता उषा सातर्डेकर आणि तांकां मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग हांचे कडल्यान अंजलीची कढई. रिक्वेस्ट करता शांतादुर्गा मार्केटिंगचे आमचे प्रोप्रायटर हांगासर आसा सत्यवान नायक, तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तांणी हो प्रायज दिवचो. मोठ्यान ताळयो जावनी तांचे खातीर. थँक्यू. हांगा उपस्थित असलेल्या सगळ्यांक नमस्कार. प्रुडंट मरिया आणि सारिका शिरोडकर हांचो जरा हटके सीझन 2 हो 100वा एपिसोड हांगा सेलिब्रेट करतात आणि तांकां आमच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आणि हो प्रोग्राम सगळे एजीचे भितर पॉप्युलर आसा, जाणटेल्या पासून नेणटेले सगळे ग्रुपा भितर. आणि हो प्रोग्रामात तुमी बरें मनोरंजन करतात, अशेंच करीत रावचे आणि हेचे 150-200 प्रोग्राम जावचे अशें हांव तुमकां विश करता. थँक्यू. फर्स्ट म्हणजे सारिकाक हांव थँक्यू म्हणटा. उगडासान ताणें म्हाका आपल्या 100व्या एपिसोडाक आमंत्रीत केले, कारण शी इज व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन नाव. म्हणजे एक अशे इतले बरे व्यक्तित्व म्हाका आयज फर्स्ट टायम अशें एकदम मेळिल्लें आसा. आनी हांव ताजे कडेन मागता की ताजो शो हो 100 न्ही 1000 न्ही लाखाचेर पावचो आणि त्याच्या एपिसोडाचेर आमी सदां सगळी ग्रूप करून येवची अशें म्हणून. कॉंग्रेच्युलेशन्स. हे तुका ल्हानशी म्हजे कडल्यान भेट. थँक्यू सो मच. आज 100वा एपिसोड जाल्लो आसा. म्हाका दिसता आनीक अशें 500-600 अशें तरी जावचे. थँक्यू. जरा हटके हो प्रोग्राम हांव मुजरत पळयता. सारिका शिरोडकर हे बरे करता एंकरींग, आनी हो शो असो हायलायट जाला जितून सगळ्या बारकेल्या व्हडल्या सगळ्या भुरग्यांक आवडटा, जाणटेल्यांक बी. आनी हो असोच फुडें वयचो. हेका प्रायज आमी हमेशा स्पॉन्सर करतले आमचे शांतादुर्गा मार्केटाच्या वतीन. आनी हो बरो 500-600 न्हू, हो असोच फुडें वचचो आनी बरो जावचो. थँक्यू. परत एक फावटी सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खास करून आमचे सगळे पळोवपी जे आसात ते आमचो कार्यक्रम पळयतात आनी आमकां प्रोत्साहीत करीत रावता. आनी मागता की अशेंच आमकां आमच्या फुडच्या वाटचालीन सुद्दां अशेंच आमकां प्रोत्साहीत करीत रावचें आनी हो प्रवास जो आमी सुरू केल्लो आसा तो असो सुंदर करचो. आनी आमच्या सगळ्या स्पॉन्सरांक परत एक फावटी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या सगळ्या टीम तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आजचो कार्यक्रम जो आमचो 100वा एपिसोड आशिल्लो तो आमी घेतलो सनग्रेस गार्डन बेतोडा हांगासर. आनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केल्ले हांगासरलीच एक आमची अस्तुरी अनुराधा हांच्यांनी, त्यांचो ओम साई ग्रूप आनी जडेश्वर महिला मंडळ ग्रूप तांच्यांनी मेळून हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला. आनी चडांत चड हांव उपकारी आसा हांगासरले आमदार श्री रवी नायक हांचे, जेंच्यांनी आज हो सगळो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो. तशेंच हांगासर खुबशे स्पॉन्सर्सूय आयिल्ले आसा. सो सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान आमी रोखडीच येतली तुमच्याच वाठारान अशीच खुबशी मजा करपाक. आनी आमचो हो कार्यक्रम असो चालू उरतलो आनी तुमी सगळीं जाणां अशीच एन्जॉय करात आनी आमचो हो कार्यक्रम पळयत रावात. फुडल्या भागान परत मेळुया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड जरा आणि तुमच्याच कित्या खातीर हाका लागून कितें जालें तूं बरें केल्लें तो विसरलें. तशेंच खास करून आनी कोण उरला रे नानी रेडीमेड शिवला रेडी तूं यो थंय थोडे घे मागीर कितलो दिवं 2 वरां 2 मिनटां मगो. ओके चिता बाबू घाल चल प्रायस घे. राव स्टार्ट करना. तुझं फुलत ना खरेंच फुलं ना. दुसरे तरी बोलून तांकां फुलं ना कितें हाडली सुरो बी हाडूंक हाडलो चॉपर चॉपरूच दिसता.
असो व्हडलो दिसता चड न्ही